आगळे वेगळे व्हेकल आमी पळोवपाक शकता आणि जेन्ना आमी म्हणटा हे अशा तरेचे आगळे वेगळे व्हेकल आमी सद्या पळयतात ते गोंयच्या भुरग्यांनी केल्ले आसा, गोंयच्या स्टुडंट्सांनी ते केल्ले आसा आणि अशें आमी एक काळाक आयकताले की ऑटोमोबायल्स जर करपाक जाय जाल्यार गोंयच्यान भुरगे गोंया भायर वताले, पूण हो जो प्रोजेक्ट आमी पळयता तो गोंयच्या भुरग्यांनी गोंयान शिकोवन केला आणि ते भुरगे जावन आसा फादर आग्नेल पॉलिटेक्नीक वेर्ना ह्या कॉलेजीचे स्टुडंट्स आसात. जाल्यार तेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट केन्ना सुरवात केलो, कशा तरेन तो तयार केलो, तो करपाक तांकां कितलो खर्च आयलो, जावं ते करतना तांकां कितें डिफिकल्टीज आयल्यो, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी तेंचे कडल्यान जाणा जावन घेवया. सर्वेश आनी ताजी टीम जे सगळे ह्या प्रोजेक्टान इन्वॉल्व आसा तांकां मेळया. सर्वेश, टिमीक इंट्रोड्यूस कर, कोण कोण आसा ह्या प्रोजेक्टा फाटल्यान ते. हे माझे सगळे क्लासमेट्स. हो संदेश कडालगेकर, तेजस कलांगुटकर, रतीश शिरोडकर आणि ज्ञानशू पिळणकर. आम्ही सगळ्यांनी मेळून केला आणि आमचे दोग जाण मिसींग आहा. मिसींग एबसंट आसा. सो ते पावोंक ना, ते मातशे बिजी उरले. सो तेंचे नाव उपमन्यू रेडकर आणि सुयश गांवकर. ते मातशे पयस रावता म्हणून तांकां मातशे त्रास पडटा. ओके, सो जेन्ना आमी ह्या तुमच्या प्रोजेक्टा बद्दल उलयता, सो वेगळी अशी गाडी दिश्टी पडटा आमकां. सो तुमकां असो कॉन्सेप्ट कित्याक येयलो की आमी अशा तरेची गाडी करची जी बोटूय दिसता आनी ती गाडीय अशी आसा. सो हो कॉन्सेप्ट खंयच्यान आयलो तुमच्या तकलेन? हय, ही एक न्हू एम्फिबियस व्हेकल. एम्फिबियस व्हेकल म्हटल्यार कितें? व्हेकल वीच कॅन रन ऑन लँड एज वेल एज ऑन वॉटर. सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हेकल एंड अ बोट. म्हटल्यार शेप पळय तुमकां बोटी सारकीच दिसतली हेजी. चलपाक गाडी कशी चलता पण बोटूय कशी फ्लोट जाता उदकान. सो आमकां अशी आयडिया कित्याक येयली की जेन्ना हार्ड टायम ड्युरींग फ्लड्स येता जावं कितें जाता तेन्ना आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन लोकांक रेस्क्यू करपाक काय आसना. सो तेन्ना आमी चिंतले एज एन इंजिनियर की चिंतले की आमी कॅपेबल आसा असले कितें प्रोजेक्टाचें काम करपाक. सो आमी घेतलो प्रोजेक्ट. जेन्ना आमकां फायनल इयर आमकां सांगलें जेन्ना प्रोजेक्ट तुमी करा, स्टुडंट्सांक सांगलें, सो आमी मातशे आउट ऑफ बॉक्स चिंतले की एक अशी गाडी करया जी उदकानूय चलोंक शकता आनी जमनीरूय चलोंक शकता कशी. तुमची आमी जेन्ना ही पळयता व्हेकल तेन्ना आमी अशें पळयता की वेगवेगळे पार्ट जोडून तुमी केल्ली आसा. जर थंय बसपाची जाल्यार खुर्च्यो सुद्दां पळयत जाल्यार त्यो आमी स्टेडियमांनी बीन पळयता तशा तरेच्यो त्यो बसपाक हें आसा. सो की स्टार्टींग आमी चिंतलें की गाडी फ्लोट जावंक जाय जाल्यार वेट कमी जाय. सो वेट कमी करपा खातीर आमी बेजीक स्टेडियमांतले चेअर्स यूज केले, कित्याक की फ्लोट जावंक जाय जाल्यार आमकां वेट कमी जावंक जाय आनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाय गाडयेची. सो ते हिशोबान आमी सिट्स तेन हें केला मॉडिफाय आनी एडजस्टमेंट बीन केला. सो आफ्टर दॅट आमी थोडे पार्ट्स वॅगनरीचे यूज केला आनी पळोवंक शकता तुमी. आनी इवन आमी थोडे स्क्रॅपांतल्यान हाडला बिकॉज अफोर्डेबल जावपाक जाय. सो थोडे आमी हितून 800चे पार्ट्स घातला, लायक लोवर आर्म, ब्रेक्स आनी सस्पेन्शन. आनी थोडे आमी कस्टम करून घेतला बिकॉज सस्पेन्शन माउंट करपा खातीर आमकां न्यू माउंट्स बी जाय आसले. सो ते आमी बेजिकली करून घेतले, ते मॉडिफायड आमकां जाय तशे. सो ते आनी आमी फ्लोट करपा खातीर हितून आमी फायबर ग्लासचो यूज केला. सो तो फ्लोट जाता आनी वेट आनी हे आमचे स्ट्रेंथ बी बरी मेळटा. सो आमी ते यूज केला. आनी फ्लोटिंगा खातीर फ्लोटर करपाक आमी फोम यूज केला. बेजिकली तो बोटीक यूज करता फोम न्हू, PU फोम. सो तो आमी यूज केला. सो आमी फुडल्यान सुद्दां आमी स्टेरींग लायला, इवन फाटल्यान लायला. बिकॉज क्रॅब वॉक टायप आमी एक कॉन्सेप्ट केला तो की फुडल्यान आनी फाटल्यान स्टेरींग दोनी मारूं येता तो. सो दोनी सायडीक आमी पावर स्टेरींग यूज केला. सो तो दोनी पावर स्टेरींग वर्क जाता इक्वली. मिनी ट्रॅक्टराचे आमी टायर यूज केला बिकॉज कशें आतां फ्लड्सा टायमार थोड्या हितून मड आसता, चिखल कहो आसता. सो तितून आमकां पास करूंक जाय जाल्यार तो ग्रीप घेवंक जाय आनी गाडी फुडें वचोंक जाय. सो त्या हिशोबान आमी हे टायर यूज केला बिकॉज माती खणोन तो फुडें वचपाक ट्राय करतले गाडी आनी इवन फ्लोटी जातली तशें. कितलो टायम लागलो तुमकां ही गाडी करपाक? आमकां एप्रॉक्स 6 to 7 months लागले. आमी ड्युरींग डे एंड नायट काम केल्ल्या की कॉलेजीनूय वयताले आनी आमकां विकेंडाक हाफ डे कॉलेज आसताली आनी मागीर रातचे आमी फूल नायट ओवरनायट काम करताले. सगळे फ्रेंड म्हाजे येवन आमगेरूच रावताले. सगळ्यो गजाली सारक्यो आसा, पूण कशें आसा की जेन्ना अशे तरेचे प्रोजेक्ट करता तेन्ना कॉस्ट हो लागताच. सो हो प्रोजेक्ट करपाक तुमकां कितलो असो कॉस्ट आयलो? अजून पर्यंत आमकां
2 लाख असो खर्च येयला आनी फुडें आमी कितें चेंजीस किंवा आतां आनीक कितें इम्प्रुवमेंट करता आनीक कितें टॅक्नोलॉजी घालता सो तितून आमी आनीक घालून आनीक करतले. पूण हो खर्च आयलो म्हणटा तेन्ना तो खर्च तो कोणें बेर केला? बेर करपाक आमी सगळ्यांनी आमी हे 5 जाण हांगासर आसा तेंच्यांनी प्लस आनीक 2 जाण जे आमच्या प्रोजेक्टाक आतां सद्या प्रेजेंट ना तेंच्यांनी घातला प्लस आमकां सपोर्ट केल्ले आसा म्हापशेचो MLA जोशुआ सरान आनी रोहन खंवटे सरानूय आमकां सर हेल्प केल्ली आसा आनी आमचो सर गायड आसलो पराग सर. सो आमी जेन्ना सराक सांगलें अशें अशें आनी सराक आमी सांगलें की बाबा प्रोजेक्टाक आमकां सगळ्यांनी इतले इतले घातला तरी आमकां मातशें प्रोजेक्टाक फुडें फाटीं जाता. पराग सरान सर आमी तांकां विचारिनासतना हेल्प केली. सर ते म्हणटात जाणा हे तुमचे कॉलेजींतले सर? हय हय कॉलेजींतले सर. Okay. सर आमकां ते अशें देवा सारके पावले त्या टायमार की एक्सपेक्ट पासून करूंक ना आनी फुडल्यांतल्यान देव प्रकट जालो म्हणटा पळय तसो तेंच्यांनी हेल्प केल्ली. ओके. हो प्रोजेक्ट आयज दिसता खरें आमकां चलता जावं क्रॅब वॉक जाता जावं तुमचे कितें आयडियाज आसा त्यो दिसता. हय. पूण जेन्ना हो प्रोजेक्ट जातालो तेन्ना कितें डिफिकल्टीज अश्यो आयल्यो तुमकां? डिफिकल्टीज म्हणटा ते मेजर आमी इंजीन जें आहा तें आमी फाटल्यान हें केल्लें आसा माउंट केल्ल्या. सो वॅगनरीचें इंजीन येता तें येता फुडल्यान आमी ते फाटल्यान तेका माउंट करपाक तेका वेगळी तकली लागल्या. मागीर आमी ते सगळे चेसी माउंट्स आनी मागीर हेजे अलायनमेंट बीन तेका सगळे पयलीं म्हटलें चेसी बांदतना ते सगळे चिंतून घडोवन सगळे पेपरार एका काडून मागीर हें केलां न्हू तेका सगळ्याक तकली लागलेली आसा. हो प्रोजेक्ट जाला तो बरो आसा, तुमचे ऑटोमोबायलूय आतां कंप्लीट जातले. पूण फ्युचर प्लॅन कितें तुमचो सगळ्यांचो एकदां पास आउट जाले म्हणटकीर? तुमी पयलात आसतले हे गोंयान हो ऑटोमोबायलाचो तितलो क्रेज ना कित्याक की तितले फॅसिलिटीज गोंयान मेळना ऑटोमोबायल जर कितें मॉडिफिकेशन करपाक जाय जाल्यार एज कंपेर तुमी केरला कर्नाटका आनी पंजाब बी पळयता जाल्यार थंय ऑटो इव्हेंट्स जाता. इवन द गव्हर्मेंट सपोर्ट्स देम टू डू सम इव्हेंट्स लायक दॅट. तशें बट गोंयान कशें तितले फॅसिलिटीज ना. इवन मॉडिफिकेशना खातीर तितले गॅरेजीस ना. सो आमचो प्लॅन आहा की आमी तशें एक प्लॅटफॉर्म घालचें ते गोंयाक अशें केरला टायप रिप्रेजेंट करपाचें अशें. सो आमचो ह्यो टीम आहा तेच आमी फुडें व्हरपाचें अशें प्लॅन केला की ह्या ऑटोमोबायल बूस्ट करपा खातीर. अशा तरेन आमी पळयता की गोंयचें शिक्षण खंयच्या लेवलार पावता, गोंयचे स्टुडंट्स जे आयज गोंयान शिकतात ते खंयच्या लेवलार पावल्या ताजे हो एक व्हडलो एग्जाम्पल आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. अशा तरेचे खूब जे भुरगे आसात जे गोंयान शिकून अशा तरेचे आमी पळयता प्रोजेक्ट जावं वेगवेगळे आविश्कार करत आसा ते भुरगे आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. तुमी पळयत रावात प्रुडंट.